दिवचलचो नगराध्यक्ष निमाणो बदललो. मंगळारा सकाळी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, आमदार, नगरसेवकांची खासा बसका जाली. बसकेत पक्षाचो कार्यकर्तो विजय कुमार नाटेकाराक नवो प्रदेश अध्यक्ष करपाचो निर्णय जाला. भारतीय जनता पार्टी एकंदर म्युन्सिपाल्टीच्या आमचे दोतोर आसा नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाब दामू नाईक यांच्या सगळ्यांच्या एकमतान आमचे नाटेकार जे कावन्सिलर आसा हांकां बिचोलेचो नगराध्यक्ष करपाच्या पार्टीन ठरयला. तो बिनविरोध आतां वचून तो फॉर्म भरतलो आनी सो ते फाल्यांच्यान फाल्यांच्यान नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष बाब नाटेकाराची निवड जाली. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक एक बूस्ट दिवपा खातीर पक्ष वावुरता म्हूण दामू नायकान स्पश्ट केलें. आपूण एक मोठे उदाहरण म्हूण दामू सांगता. पार्टीचे कार्यकर्ता त्या कार्यकर्त्याची दखल ही पार्टी घेता. म्हज्या पयल्या आज तुमी नाटेकाराचे बद्दल पळयला आनी म्हणून सगळ्यांचे एक हातूंतल्यान हो एक निर्णय जो आसा तो निर्णय चलीकारान घेतिल्लो आसा. तशें कांय ग्रुपीजम बी तसलें कांयच ना, असली कांय ना. कारण पार्टी ठाम आसा आनी आमी निर्णयाचेर एकदां ठाम आशिल्ले जाल्यार ठाम रावता हे तातूंतल्यान घेतलें. आमदार चंद्रकांत शेटये म्हणटा तो बीजेपीचो आमदार नासलो तरीकूय खंय तो पक्ष आणि मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात केन्नाच ना. आमचो मुख्यमंत्री माझ्या बरोबर सदांच 100% आसता, पार्टी 100% आसता. सो त्यामुळे आमदार ह्या नात्यान हांव म्हाका दिसता स्वप्नांत सुद्दां केन्ना मुख्यमंत्री अगेन्स्ट किंवा पार्टीच्या अगेन्स्ट ना. जरी हांव पार्टीचो आमदार नसलो पण आय एम शुअर आनी सगळ्यांक खबर आसा हांव आमदार त्याच्या पेक्षा हांव पार्टीचे जितके पार्टी म्हणटा ज्या टायमार खंयचे काम म्हणटा ते हांव काम करता आनी हांव सगळ्या कावन्सिलरांक रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी सपोर्ट दिवन हेच्या फुडें आमी वांगडा बरोबर काम करपाचें. एका सामान्य कार्यकर्त्याक एक मोठी जबाबदारी दिला म्हूण नाटेकार खोशी. पूण हो सुखद धक्को म्हणटा आसा आनी हांव म्हणजे सादारणसो कार्यकर्त्याक नगराध्यक्ष केला म्हणून हांव सगळ्यांचे आभार मानता. मुख्यमंत्री, आमचो अध्यक्ष, आमी सगळ्या नगरसेवकांक घेवन वचपाचें काम केलें आनी दुसरी प्रत्येक नगरसेवकाची जबाबदारी दिली. विजय कुमार नाटेकाराक शुभेच्छा दिता. एक नवो आनी धडाडीचो आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो नगराध्यक्ष अशें म्हणून तेजी निवड जाल्ली आसा. बिचोलकार खरेंच म्हटल्यार खूब दीस जाले रावल्ले की सगळ्यांकूच हुस्को आसलो की कोण नगराध्यक्ष काय म्हणून. शेवटाक निवड जाल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.